मुरगांवांत मरून गेल्ल्या मनशाच्या नांवान हरकत दाखोवन बेकायदेशीरपणान मतदार वळेरेंतल्यान मतदारांची नांवां काडून उडोवपाचें कारस्थान चल्लां। ही गजाल काँग्रेसीचे संकल्प आमोणकरान वास्को उपजिल्लो अधिकाऱ्याच्या लक्षात हाडली। RDX खातीर वास्कोच्यान प्रसाद नायक। 062378894 तुमचे जे तुम्ही BLO दिलेले आसा ऑब्जेक्टर म्हणून त्याचो सर्व नंबर मुद्दाम तुम्ही नोट डावन करा। हो नंबर तुम्ही डायल करा। आयज हो मनीस जो ऑब्जेक्टर आसा सर, हो मनीस आयज मेल्लोलो आसा। मरून 10 महिने जाले सर मनशाक। त्याची डेथ सर्टिफिकेट घे सर। ही पळय त्याची डेथ सर्टिफिकेट। हो मनीस 10 महिने जालो मेला। मेल्लोलो मनीस जर तुमका ऑब्जेक्ट करता 14 लोकांक जाल्यार हे फ्रॉड न्हू काय कितें आनी सांग सर म्हाका। साइन इज कंपल्सरी, विदाउट दॅट नो नेम विल बी डिलीटेड। आता दुसरो पॉइंट कितें सांगले की दुसरो तुका प्रोसिजर सांगता हांव, दॅट वन्स BLOचो रिपोर्ट आयलो, इट इज नॉट दॅट वी डायरेक्टली डिलीट द नेम। मामलेदार इश्यूज अ नोटीस टू द इलेक्टर। एक ताका नोटीस वता एट हिज होम, एट हिज रजिस्टर्ड एड्रेस विच इज विथ अस। त्या एड्रेसाचेर ताका एक नोटीस सर्व जाता की अमक्या अमक्या दिसा यू आर requested to remain present in the office of Mamladar for hearing as your name is proposed to be deleted. The notice taka vata. So if that person is residing there and if he is existing there, then definitely that person will at least make a reply to that notice ki I am residing at so and so place, or he will be present on that same day ki apun anga asa, apun anga ravta. So in that case, obviously again the name will not be deleted. सर थोडी इमिडिएटली थोडी कामां कॅन्सल जास्त म्हणून तो दुसऱ्या जाग्यार गेल्या कामां हय, नोटीस घेवन 7 दिसाचो पिरियड दिता सर। नोटीस एकदा सर्व जाली ताका 7 दीस दिता आमी सर। कितले दीस दिता सर? 7 दीस दिता आसा जो आम्ही दाखयलो एकटो चलवाडी म्हणून आसा, जो तेजो सिरियल नंबर आसा 68। त्या मनशाक जेन्ना आमी तेका आरो जेन्ना डेप्युटी कलेक्टराक सांगले बाबा अशा मनशान एका पाटांसून त्याने 10 जाणांक ऑब्जेक्ट केलेले आसा, आनी जेन्ना ह्या मनशान ऑब्जेक्ट केले, जेन्ना त्या मनशाक आमी जेन्ना फोन केलो हे चलवाडीक बाबा तुवें हो ऑब्जेक्ट केला म्हणून, जाल्यार ते मनीस तेज्या बायलेन फोन घेतलो आनी तेज्या बायलेन जेन्ना फोन घेतलो हांवें विचारलो चलवाडी ते म्हणपाक लागले नहीं, म्हणजे थोडा बात करने का था उसके साथ, नहीं उसको मरे हुए 10 महीना हो गया म्हणपाक लागली। 10 महीना हो गया? जेन्ना एक मेल्लोलो मनीस 10 महिने जाले ताका मरोन, त्याचे सर्वस जावन 10 महिने जाले आणि तो मनीस आयज हांगा ऑब्जेक्ट करता लोकांची नांवां। सो हे फ्रॉड न्हू जाल्यार कितें? आयज जो मनीस त्या पाटान रावना, आयज मनीस तो थंयसर मुर्मा गोवान ताका खबर ना ऑब्जेक्टराक बाबा आपल्यान कोणाक ऑब्जेक्ट केला म्हणून। आयज असली केसीस थंयसर आसा आणि असले ऑब्जेक्टर हे करताय पळय त्या मनशाचे डेथ सर्टिफिकेट सुद्दां हाडले डेप्युटी कलेक्टराक दाखयला। ही तेजी डेथ सर्टिफिकेट, तो मनीस एक्सपायर जाला तेजी। तेका हांवें बाकीचे तेजे पळय इलेक्शन कार्ड, पयलींचे जे इलेक्शन कार्ड आसले तेवूय मामले ते डेप्युटी कलेक्टर दाखयला, हे पळय इलेक्शन कार्ड म्हूण तेजे, आनी तो मनीस मेला आनी तो मनशाच्या नांवार तेंच्यांनी नांव तेजे ऑब्जेक्शन घातला। सो हेज्या वयरसून कळटा ही जे ऑब्जेक्टर आसा पळय आयज ते बसोन घालपाक मेळटा ऑनलायन जेन्ना बसता, हांव बाबा तुका ऑब्जेक्ट करूंक जाय, म्हाजें नांव घाल, मोबायल नंबर कोणाचो घाल आनी तेजें नांव घाल, कोणाक तूं ऑब्जेक्ट करता। सो हे इजी जाल्लेलें आसा। कोणीय बसून फाल्यां हांव बसता, म्हाज्या लोकांक सगळे सपोर्टरांक घेवन बसता आनी सगळ्यांच्या नांवांक ऑब्जेक्ट मारता। हांवें डेप्युटी कलेक्टर विचारलें तुमी कशें करूंक शकता काय म्हणून। सो हांवें डेप्युटी कलेक्टराक आमकां एश्युरन्स दिल्लेले आसा डेप्युटी कलेक्टरान, कितें जे कोणें ऑब्जेक्शन केला, ऑब्जेक्टर म्हणून घातला, तांकां हियरिंगाक तांकांय प्रेझेंट दवरतले म्हणून सांगलेलें आसा।